गोंयांत स्थिर सरकार हाडपाचें काम करूंक शकता फक्त आम आदमी पक्ष, म्हणटा आम आदमी पक्षाचो अमित पालेकार. मायनिंग आनी कोविडाच्या काळात सरकाराक लागून जाल्ल्या त्रासा खातीर सत्ताधारी आमदारां खातीर हुस्क्याचें वातावरण. मतदार वळेरेंत व्हडल्यो चुक्यो आशिल्ल्यान लोक बेजार. जितो मतदार सोंपिल्ल्याची नोंद जाल्यार सोंपिल्ल्या मतदारांची नांवां अजूनय मतदार वळेरेंत. मडगांवांत नुस्त्याक गेल्लो तरणाटो तोल गेल्ल्यान बुडून सोंपलो. अंयशीं वर्सां पिरायेच्या बायलेक करूंक मेळूंक ना मतदान. वळेरेंत नांव नाशिल्ल्यान घडली घडणूक.